बोड्डे वाठारात सध्या उदकाची नवी पायपलायन घालतात. बोड्डेच्या वडाकडेन बिरेस्तारा सांजे मेरेन पायपलायन घालपाचे काम पुराय जाल्ले. मात मध्यान रात्री पायपलायनीचो जॉयंट सुटलो आणि उदक भायर घसघसपाक लागले. शुक्रारा सकाळ मेरेन उदका पुरवण बंद करता म्हणल्यार हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले. सकाळच्या 9 वरां मेरेन दुरुस्ती काम हातात घेवंक नाशिल्ले. पायपलायनीत बिगाड जाल्ल्यान बोड्डे वाठारात उदकाची मोठी समस्या निर्माण जाल्या. नमस्कार, आम्ही हांगा वॉर्ड नंबर 10 आसा, वडाकडे म्हणटा वडाकडे आसा आमी बोड्ड्यात. सो हांगा पायपलायनीचें काम चालू आशिल्लें PWDचें. आमी तांकां सांगलेलें कितें हें काम करतना तुमचो सुपरवायझर किंवा तुमचो कन्सर्न ऑफिसर तुमी रावा म्हणून. पूण हांगा पळय जाल्यार कांयच दिसना. आज 15-20 दीस जाले ते काम करता सकयल्यान, म्हणजे त्या हाजे कडल्यान बांदेकाराच्या घरा कडल्यान ते जुडिओ पर्यंत तेजे लायनीचें काम चालू आशिल्लें पायपलायनीचें. आमी तांकां आमच्या पद्दत जें कितें करूंक जाय सहकार्य करीत आसा. आयज काल तेंच्यांनी 4 दीस पायप ना आमकां सांगलेलें, तांच्यांनी पायपलायन फिटींग करतना पयलीं जॉयंट फक्त मारपाक जाय. तेन्ना आमी तांकां कळयतलें आनी आमी तांकां सांगलेलें जॉयंट मारतना पायपलायनीची वेवस्था करतना तुमी टँकर उदकाची टँकर म्हण कितें कर सोर्स दवरा आनी हें करा. आयज लोक सगळे मारताले. फोन तुमच्या कडेन चालू आहा, वेस्ट काल तेंचे सांज पर्यंत तांकां एक फोन मारलेलो मेलान सांगलेलें काम करता कंप्लीट म्हणून. तांच्या लेवल ते करताले. पण आयज जर तुमी हांगा पळयता लक्षांत येतलें की तेंची पॅकींग जी आसा जॉयंट आहा तो सारको ना. जॉयंट परत लिकेज जालो आनी हजारांच्या लिटरांनी पाणी व्हांवल्लें आसा. लोकांची परत समस्या हांवें परत सांगता. हांगा कोण कॉन्क्रीट ऑफिसर कोणूच ना, सुपरवायझर ना, कॉन्ट्रॅक्टर कोण ना. ते लेबर युनिट टायमपास करता. हेका जबाबदार कोण? पयलींच म्हणटा आमी पाणी ना म्हणटा. आनी हे आतां अशें जालो तर जबाबदार कोण? आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट मागता की बेग्यांतले बेगीन तेंच्यांनी काम करचें, नाजाल्यार आमकां आमच्या लोकांचे पाशेस क्लियर करूं नाका. आमकां ऑफिसांत आंदोलन करचें पडटलें. मग एक सांग जॉईन केन्ना सुटला? जॉयंट कॉल एक्चुली काल ते सांजचे 7 सुमार तांच्यांनी काम केल्लें, 7 पर्यंत काम सोंपयल्लें. पण आमकां अंदाज मेळटा की 11:30 पर्यंत पायपलायन सारकी आशिल्ली. मागीर तेच्या उपरांत मध्यान राती हय आमी तांकां सांगलेलें कितें, आमी तांकां कळयल्लें कितें, तुमी हांगा रावा आनी चेक करा, एकदां क्रॉस चेक करा जॉयंट सुट्टा कितें 11:30 पायपलायन भरपाकूच 2 वरां वयता. सो ताज्या उपरांत ती पायपलायन घेतल्यार प्रेशर जाल्लो आसा आनी ताज्या उपरांत सुटलेली आसा. आतां उदक खंय ना? उदक पूर्ण वाठारान मोठ्या वाठारान उदक ना. हो डिफेक्ट उदकाचो 3-4 वॉर्डांत जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.